नमस्कार तुमकां सगल्यांक. म्हजें नांव जावन आसा एनजिता डिसोजा. आयची परिस्थिती मोतीन दवरून हांवें ही कविता बरयल्या. म्हज्या कविताचें नांव जावन आसा प्रकृतीचो उलो. अशेंच उलयतना एक दीस माय सांगताली, आदले तेंपार बिये नासतना ती जियेताली. मनशां तशीच प्रकृती एकवटान रावताली. कसलोच भेदभाव ती करिनासली. तांत्रीक विद्या जशी भितर सरली, व्हडलीं तशींच भुरगीं ताचेच भितर उरलीं. मनजातीची तशीच प्रकृतीची दुर्दशा केली. स्वार्थाचे भुकेन मनशान मनीसपणाची वाट सोडली. प्रकृतीच्या कश्टांचो उलो कोणाक आयकूंक ना आयलो. म्हणणी आसा देव येतलो संवसार कोट्टलो. असोच करून जायतो तेंप गेलो, पूण मनीस ना बदललो. इतलीं वर्सां मनशान प्रकृतीक दुखयलो, पूण 2020 मनशाच्या फावरान नासलो. कोरोना नांवाचो रोग भितर सरलो आनी सगल्या मनशांक आसले थंय बंदी केलो. हे पिडेन जायतें कितें आमकां शिकयलां. मनशा भाशेन प्रकृती आपुणूय म्हत्वाची म्हूण दाखयलां. जें कितें आमी इबाडलां तें सुदारूंक प्रकृतीन आमकां उलो मारला. देव बरें करूं.